नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दिप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरांआदी हेडलाइन्स। पणजे स्मार्ट सिटीचे काम सोंपोवपाची डेडलाइन पाळूंक नाशिल्ल्या 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक कारणां दाखय नोटीस। स्मार्ट सिटी एमडी संजीत म्हणटा वेळ पडल्यार कॉन्ट्रॅक्ट रद्द, कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट। पेडणे एक्सायजान 28 लाखांचे स्कॅम करपी तिगांचे प्रकरण विजिलन्साकडेन। मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा गरज पडल्यार दितले एसीबीक, काँग्रेस म्हणटा नजर दवरतले। मोपा एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाच्या नव्या वास्तूचे उक्तावण। मांद्र्याय पुलीस स्टेशनाचो प्लान। पर्यटन मतीन धरून साधन सुविधांचेर भर। रेल्वेचोय पेडण्यां विस्तार, मुख्यमंत्री उलयलो। थिवे माडेलान तळ्यान न्हावंक गेल्लो करसवाड्यावेलो 23 वर्साचो तरणाटो नसीम शाह बुडलो। फ्रेंडांबरोबर गेल्लो न्हावपाक, तळ्यान रोपांचे जाळ्यान अडकून बुडलो। G20 निमतान सजावटीक फामाद कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडाच्यो कलाकृती परवानगी घेनासतना वापरल्यो। मारियोची गॅलरी सांबाळपी आर्किटेक्ट म्हणटा सरकाराक नोटीस धाडटा। फाटल्या 10 वर्सांत 28,000 वयर गोंयकारांनी भारतीय पासपोर्ट केले सरेंडर। पासपोर्ट सरेंडर करपी भारतीयांत 45% गोंयकार। कोविडाच्या काळातूय गोंयकारूच फुडे। गोंयान फाल्यां उटंगार, गडगड, जगला मारून दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी। बिरेस्ताराय ऑरेंज अलर्ट, मात नेट मातसो उणो। तूट भरता 10% उणाव। पावस तेकलो 40 इंचाक। गोंयान उटंगार, मात बार्देसान नळाक शुकशुकाट। अस्नोडा प्लांटार लायटीचो आपालिपा। ते वटेन खदूळ उदक नितळ करूंक त्रास। म्हापसा पालिका म्हणटा 2 दिसान प्रस्न तडीक। आनी पर्यटन खात्याचे जमनीवेल्या अतिक्रमणाची हायकोर्टान घेतली दखल। कळंगुटेची अतिक्रमण काडूंक कितें करतात ते सांगात, हायकोर्टाचो सरकाराक प्रस्न। खबरो विस्तारान। पणजे स्मार्ट सिटीचे काम सोंपोवपाची डेडलाइन पाळून आशिल्ल्या 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या। 3 PWDन 2 स्मार्ट सिटी एमडी संजीत रॉड्रिक्सान। संजीत म्हणटा आमी नोटीशी धाडपाक सुरवात केल्या। तांच्याकडच्यान कितें जाप येता ती पळयतले। वेळ पडल्यार कॉन्ट्रॅक्ट रद्द, असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्टान घालूंक फाटीफुडें पळोवचें ना। स्मार्ट सिटीची कामां डिले जाल्ल्यान आतां स्मार्ट सिटीन कॉन्ट्रॅक्टरांक नोटीसो शोकस नोटीसो काडपाक सुरवात केल्या। आमचे कडेन आमकां मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रमाण 2 नोटीसो स्मार्ट सिटीन स्वता कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान 3 PWDच्या थ्रू कडे सगळीं कामां स्मार्ट सिटीक लिंक आशिल्ली। तेजे डिटेल तुपाले स्मार्ट सिटीचे हेडक्वॉर्टर बांदपाचें जें काम आसलें तेजेंच काम एके वर्सान डिले जाता ती बाकिया कन्स्ट्रक्शन्स ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सोपत नोटीस काडल्या। दुसरो स्काय ग्रूप म्हणून आहा तेका GIS बेस्ड मास्टर प्लॅन अमृत सिटी खातीर तयार करतालो, जेका डिले जाल्ल्यान तेका शोकस नोटीस काडल्या। दुसरो प्रसाद शेट म्हणून ती लॅबोरेटरी आल्तीन ते सेटअप करताले, थंय डिले जाल्ल्यान तांकां तेंच्यांनी नोटीस इश्यू केल्या। चवथे परत बाकिया कन्स्ट्रक्शनाक आनी वॉटर सप्लायाचें काम आसलें 24/7 वॉटर सप्लाय टू पणजी सिटी हें काम आसलें तें डिले जाल्ल्यान बाकिया कन्स्ट्रक्शनाक एक दुसरी शोकस नोटीस। आनी 5वी जी आमकां मेळ्ळ्या ती NAR इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड, तांकां एक आल्तिनूच संप आनी 2 कामां त्या एका कॉन्ट्रॅक्टान आसली। तेजें काम डिले जाल्ल्यान शोकस नोटीसीचेर केल्या। तांकां टायम दिला रिप्लाय करपाक। दुसरी म्हटल्यार तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक टर्मिनेट करचो न्हू। Lot of reviews of every project are going on. Site visits have been undertaken and each contractor's work has been assessed.
as far as the completion dates are concerned, as far as the schedule of work is concerned. Defaults have been found in some contractors. Some contractors are lackadaisical in their approach, slow work, lack of manpower, lack of speed. All these issues have been taken into consideration. In the first round, around 5 show cause notices have been issued to contractors. We are expecting a reply from these contractors showing cause why these delays have taken place and what steps they would take to make good this timeline deficit which is experienced. I expect the contractors to show cause within the next 7 to 10 days. We will see, analyze their replies and accordingly take our further step on what to do with the works and the contractors. We will see how the response is there. Otherwise, we will not fall short of terminating their contracts and getting new contractors on board. Again, blacklisting also possible. The process follows. We will recommend if the contractor has taken advantage of the system. We will recommend for such action. जर तुमकां सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय मेळना जाल्यार तांचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जावंक शकता आनी आमी जशें संदीप रोड्रिग्सा कडेन उलयता म्हणटा वेळ पडले जाल्यार फुडें प्रोसिजर करून असले कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाचो विचार जावंक शकता. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फाळ्यांड, अलौकिक शिलकार, स्टुडंटा खातीर. पेडणे एक्सायजांतल्या 28 लाखांच्या स्कॅमाची चौकशी विजिलन्स करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. मोपा पुलीस स्टेशनाच्या उक्तावणा उपरांत तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. गरज पडल्यार खंय प्रकरण एसीबीक दितले. प्रकरणान सध्या 3 सस्पेंड केल्यात. आनीक सांपडल्यार तांचेरूय खंय हीच एक्शन. काँग्रेस म्हणटा केसीचेर नजर दवरतले. एक म्हणजे ताजेर ऑलरेडी 2 जाणांचेर 3 जाणांक सस्पेंड केला. उरलेल्यांची इन्क्वायरी चालू आसा आनी ताजी विजिलन्स डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केस गेली. आनीकूय जर भितर सस्पेक्टेड आसत ते सस्पेंडूय जातले आनी ताजी पुराय विजिलन्स इन्क्वायरी जातली. गरज पडत जाल्यार ताजी एसीबी इन्क्वायरी बी जातली. एक्सायज खात्यात कितलोसो तेंप जालो लायसन होल्डरांकडच्यान लायसनाची फी घेवन पेमेंट स्लिपी दिवपाचे प्रकरण चालू आशिल्ले. मात हो पैसो खात्याच्या अकाउंटांत पावनासलो. सोरो विकपी लायसन होल्डरांक लेट फीचे नोटीसी वताच बोवाळ जालो आनी हे प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले. एक्सायज खात्यान चौकशी करून 3 जाणांचेर कारवाय केली. 2 अधिकारी, 1 UDC सस्पेंड केल्ले. आता 28 लाखांच्या प्रकरणाची चौकशी विजिलन्सांतल्यान. सीएम म्हणटा गरज पडल्यार केस एसीबीक दिता. काँग्रेस म्हणटा भ्रष्टाचार वाडला, ह्यान फुडें बारीकसाणीन नदर दवरतले. चलतो आख्खी गोंयांत. आतां आमी ठरयल्लें आसा, आमची शेडो टीम तयार केल्ली आसा काँग्रेस पार्टी. ही प्रत्येकाचे वॉच दवरतली. एक्सायज स्टेशनाचेर कितें चल्ला थंय कशे प्रमाणे घर करपाक तेजे वॉच दवरतली. मागीर चॅक पोस्टार कितें चल्ला थंय आमची टीम आसतली आनी प्रत्येक रिकॉर्डिंग करून आमी हेंकां दाखयतले. आमचे सारको प्युअर वॉच आसतली ह्या लोकांचेर सगळ्यांचेर. खंयचे प्रमाणे कितले लेवलाचेर हें केलो करप्शन चलत पळय ते सरकार म्हणटा 0 टॉलरन्स करप्शन फ्री स्टेट. पूण ते दाखयतले आमी डबलींग कितले करा ते ही आमची टीम करतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोपा एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाच्या नवे वास्तूचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. मांद्र्याय पुलीस स्टेशनाचो प्लॅन आसा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. पेडण्या एअरपोर्ट आयुष हॉस्पिटलाचो लाव लोकांक जातलोच. तेच बरोबर पर्यटनाक उर्बा दिवंक रेल्वेच्या विस्ताराचोय खंय प्लॅन चल्ला. पेडण्या पुलीस स्टेशन नवीन बिल्डिंगेत आमी स्थलांतरीत करता. नवीन बिल्डिंग तांकां हँडओवर करता आनी इट इज एन न्यू एअरपोर्ट. जसो आमी इनॉग्रेट केलो तशीच न्यू बिल्डिंग पुलीस स्टेशनचे आमी इनॉग्रेट करता. त्या खातीर लोकां खातीरूय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. पुलिसेकूय बी ही खूब बिल्डिंग बऱ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता इट इज सगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या पेक्षा बऱ्यांतली बरी न्यू असल्या कारणानूय बी. आनी इट इज एन ग्राउंड+2 बिल्डिंग वीच इज एकोमोडेट्स म्हणटा तशें पुलीस, ट्राफीक, SB, IB ह्या सगळ्या जाणांक एकोमोडेट करपाची ही बिल्डिंग आसा. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग पुलीस स्टेशनाची म्हणपाक कांय हरकत ना. जितून ऑल टायप ऑफ फेसिलिटीज एवेलेबल फॉर द ट्राफीक, PI आनी बाकी सगळ्यां खातीर सगळ्यो फेसिलिटीज एवेलेबल आसा. इन फ्युचर द रेल्वे एक्सपान्शन वील गो. म्हणजे आमी तर म्हटलां की रेल्वे कनेक्टिविटी फॉर द एअरपोर्ट ही ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा पळय न्हू
ती इन फ्युचर एक्सप्लोर केली वयतली आनी डायरेक्टली फ्रॉम द मोपा इन कनेक्टिविटी वाडत वयतली. म्हणजे जशी आमी म्हणटा की डे बाय डे फ्युचर लोक चडांत चड येत रावतले ते ही कनेक्टिविटी आनिकूय वाडत वयतली. म्हणून आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात संदी हांगासर विशेष करून आमी म्हणटा की टुरिजम एक्टिविटी खातीर आसतली संदी खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. फुडें बेगिनात बेगीन मांद्रे मतदारसंघान मांद्रे हांगा पोलीस स्टेशन जातले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. थिवी माडेलान तळ्यान न्हावंक गेल्लो करसवाड्यावेलो तरणाटो बुडला तो 23 वर्सांचो नसीम शाह. 7 फ्रेंडांचो ग्रूप थंय न्हावंक गेल्लो. तळ्याचें उदक खोल, तातूंत तळाक वेलींचें जाळ. नसीम आडकलो तो दिसना म्हूण कळटनाच बरोबरच्यांनी ताका सोदपाचो यत्न केलो. सापडना तो पळोवन खबर गांवान आनी पुलिसेच्या कानार घाली. शोध पथकाक बरोच वेळ सोदल्या उपरांत बॉडी सापडली. पुलिशे तेंचे नातेवाईक जे आशिल्ले ते खंय तरी आमकां सुद्दां म्हणजे अशें की आमी देंवता हें करत तें करत अशें गोश्टी सांगताले. आमी तांकां ते देंव आमी तांकां दिवंक ना. एक कॅज्युअलिटी जाल्या दुसरी कॅज्युअलिटी जावपाची आमी बरें प्रिकॉशन घेतला. जेन्ना तुमी सगळं देंवले तेन्ना कितले तुमकां अडचणी हितून येयल्यो? प्रॉब्लेम कितें आहा, क्लीन वॉटर आहा पूण ताका सगळ्याक न्हू ते वेली टायप आहा. शेळो बी सादो शेळो न्हू वेली तो पासून कोण बुडला तो पासून बरो पिवपी कितें तेजे फ्रेंड सांगताले. पूण शेणपण ना ते वेलींनी सामको घुसापता ट्रॅप जाता त्या पासून ताका पिवपाक मेळोंक ना. पूण दुसरो पासून देंवलो न्ही जाल्यार ताका एरिया व्हडली आसल्या कारणान सर्च खंय करपाचें कळना एक्झॅक्ट. सो सादारण आमी एक 20 स्क्वेअर मिटर एरियाक आमी सर्च करून लास्ट आमकां बॉडी सादारण एका वरान सुमार आमकां दिसली. एका वरान डीप कितले आसले ते अंदाज? डीप सादारण एक 7-8 अशे फूट 7-8 फूट आसले. हांगासर 7 जाण भुरगे न्हावपाक येयल्ले आनी तेतूंतलो एकटो भुरगो बुडलो आनी तशेंच तेंच्यांनी जे 6 जाण तेजे फ्रेंड आसले तेंच्यांनी ताका सोदपाचो प्रयत्न केलो आनी जेन्ना तांकां बॉडी गांवांना जाली तेन्ना तेंच्यांनी गांवकारांक कळयलें आनी तशेंच गांवकारांनी फायर फायटरांक कॉल केलो आनी तशेंच हांगा फायर फायटर्सूय येयले म्हापसाची गाडी आनी तशेंच मागीर बिचोले टीम येयली आनी तशेंच पणजेसूनय तेंच्यांनी आनी एक टीम येयली तेंची आनी कोलवाळे पुलिसूय हांगासर हाजीर आसले आनी आतां तेजी बॉडी गावल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आतां बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा. प्रुडंटा खातीर थिवीच्यान नौसराज सालगांवकर. G20 निमतान सजावट करतना फामाद कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडाच्या कलाकृतींचो परवानगी घेनासतना उपेग केला म्हूण दावो. गोंयांतल्यो मारियो गॅलरी सांबाळपी आर्किटेक्ट जेराल्ड दाकुन्ना म्हणटा सरकाराक नोटीस धाडटा. G20 सारख्या कार्यावळीन असले जावप बरोबर न्ही. कॉपीरायट नावाचो प्रकार आसता, परमिशन घेवपाक जाय आशिल्ली. गोंयांत G20चे यशस्वी आयोजन मात आतां नवोच वाद निर्माण जावपाचे वाटेर आसा. G20 खातीर सजावट करतना मारियो मिरांडाच्या कार्टुनांचो परमिशन घेनासतना वापर केला म्हूण दावो. गोंयांत मारियो गॅलरी सांबाळपी आर्किटेक्ट म्हणटा सरकाराक नोटीस धाडटा. सरळ उखल्ले आनी वापरले अशें जायना. कॉपीरायट नावाचो प्रकार आसता. Government has used 16 large size figurines of Mario Miranda without taking any permission, and it's a very bad thing. And we're sending them a legal notice, and let's see what they reply. It's paramount to take permission before you do anything, and copyright is a very serious problem. You can't just and if we are trying to as a nation be a chairman of the G20, we should be setting an example. Have you been in talk with any government officials regarding this? No, I haven't. I am sending them a legal notice by tomorrow morning. So what they've done, they've just taken my things, which have been developed over a long period of time, which Mario has done, and they just made it big and put it all over the place. So it is most unfair. So we have to take this very seriously and take them to task. आता ह्या लिगल नोटिसाक गव्हर्नमेंट कशें हँडल करता आनी कशें फेस करता हेजेर सगळ्यांची नजर. प्रोडंटा खातीर चेतन गवस. फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 28,000 गोंयकारांनी आपले भारतीय पासपोर्ट सरेंडर केल्यात. कोविड अरिश्टा वेळारूय गोंयकार हेर देशांचे नागरीक जावंक फुडें. 2020 सावन आंकडो पळयल्यार वर्साक 900 गोंयकार आपले पासपोर्ट सरेंडर करतात. 2022 1200 मायज गोंयकारांनी पासपोर्ट सरेंडर केले. पासपोर्ट सरेंडर करपी भारतीयांत 45% गोंयकार.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. गोंयान फाल्यां उटंगार गडगड जगलां मारून दाट पावस पडटलो म्हूण वेधशाळेची शिटकावणी. ऑरेंज अलर्ट जारी. बेरेस्ताराय ऑरेंज अलर्ट. मात पावसाचो नेट मातसो उणो आसतलो. सुमार 3.5 मीटर मेरेन ल्हारां मारतली. दर्यादेगांनी वचूं नाकात म्हूण शिटकावणी. मजगतीं पावसाची तूट बरेपैकी भरून 10% उणे मेरेन पावल्या. पावस 40 इंचाक तेकत आयला. राज्यान उटंगार. पावस थारपाचें नांव घेना. मात लोकांच्या घरांत पिवपाक उदक ना अशी बार्देसान परिस्थिती. फाटले 2 दीस नळाक शुकशुकाट. अस्नोडा प्लांटार लायटीचो आपालिपा. तातूंतूच उदक खदूळ आशिल्ल्यान ते फिल्टर करूंक खूपच वेळ लागता अशी परिस्थिती. म्हापशेचो नगराध्यक्ष म्हणटा 2 दिसान प्रस्न तडीक लायता. गरमेच्या दिसांनी बार्देसकारांनी उदक ना म्हणून कशे तरी दीस काढले. आता उटंगार. तरी उदकाक पादेशीर. अस्नोडा प्लांटार लायटीच्यो कटकटी आसल्यान तशेंच खदूळ उदक नितळ करपाक वेळ लागता. ताका लागून बार्देस सुक्यार. मेन म्हणजे आता म्हापशान जो उदकाचो जो प्रश्न आसा हो मोठ्यार पडलेलो आसा. कितें जवळ जवळ आयचो 3रो दीस आसा. आमचो माय बायज इज रिप्रेझेंटींग वॉर्ड नंबर 18. शी इज अ कावन्सिलर ते. आनी आमकां खुबश्यो अश्यो कंप्लेनी येवपाक लागली. थोड्यांची जे सम जे आसा सो तेंच्यांनी युटिलायज केले. सो आज 3रो दीस आसा. सो तेंच्यांनी जे आसले तितके उदक लोकांनी आपले सामकी ड्राय जाल्या. आता अख्खे आमचे जे समर सिजन आसा ते म्हणटा पळय ते अख्ख्या हितून असोच प्रॉब्लेम कंटिन्युअस जाता. पण तेन्ना कितें एक दीस येनासले, एक दीस सोडून येताले. आतां भर पावसान 3 दीस कंटिन्युअस उदीक येवंक ना. जे इन्फॉर्मेशन म्हाका गावला त्या प्रमाणे टर्बिडिटी म्हणजे जे उदीक मिक्स जाता मातये वांगडा आनी त्या खातीर कलर तेजो चेंज जाता. त्या खातीर फिल्टरेशन प्रोसेसाक टायम लागता. जर तुमकां 3 दीस लागतले हो प्रोसेस कंप्लीट करपाक, एक म्हणजे प्रिपेर्ड आसपाक जाय. म्हापसा पालिका म्हणटा 2 दिसान प्रश्न तडीक. म्हापसानूय 2 दीस उदक नसले. पण कालच्यान तेंच्यांनी हे करपाक ते स्ट्रीमलायन जाला थोडे तेंचे हे आनी तेंच्यांनी टाकयो फील केल्या. आनी आयज तेंच्यांनी फेज वायज थोड्या थोड्या वॉर्डांनी उदीक सोडला. आनी आयज म्हटल्यार थोड्या वॉर्डांनी मेळटले आनी फाल्यां सारकी प्रोसेस मागीर तेंचे आसा ते प्रमाणे जातले. सो आयज सकाळी थोड्या पार्टात तेंच्यांनी रिलीज केल्लेले आनी म्हाजे इवन जे जो आहा PWD तेच्या वांगडा फोन कन्वर्सेशन जाल्लेले आहा. त्यांनी म्हटलेले आहा फॉर द सेकंड पार्ट ही इज एश्योर्ड मी की उदीक आतां येतले म्हणून. उदका खातीर फाल्यां काँग्रेसाची मोर्चा व्हरपाची तयारी. 3 दीस जाले लोकांचो फाशे जे जाला. फाल्यांच्या दिसा भितर जर उदक येयना जाल्यार परवा आमचो मोर्चा आमी थंय व्हरतले आनी डिपार्टमेंटाक विचारतले. विचारना जाल्यार आमी दुसऱ्या तरेन तांकां विचारपाची भाशा करची पडटली. तियारी जमा वयल्यान अस्नोडा प्लांटार उदक येता त्या उदकान माती मिक्स जाल्ली आसा. आनी जे अस्नोडा प्लांटार जे उदक ट्रीट करतात ते जे मशीन आसा ते परत बंद पडटा. ते जाता जाता तशें स्लो करून जे उदक क्लीन करतात आनी स्लो सगळ्या थोड्या एका एरियेक डिस्ट्रीब्यूट करतात. ते स्टुडंटां खातीर म्हापशेच्यान सौरव. बोगमाळो पालसण कोसळ्ळे. पालसणा बरोबर खडपूय कोसळून कॉस्मास अँड डेमियन चर्चीचे शेडीचे लुकसाण. शेडी नाशिल्ले चर्चीच्या फादराच्या गाडयेचेय लुकसाण जाले. सरपंचान इन्स्पेक्शन करून थंय जाता तितले बेगीन राखणे वणत बांदून घेता म्हूण उतर दिला. तिच्या सायडीन एक व्हडलो डोंगर आहा तो सायडींतल्यान तिथे एक लँडस्लायड जाली बारीकशी आनी ते डॅमेज आमची फादराची गॅरेज जी आहा चर्चीची जे भितर फादराची गाडी आसली ती डॅमेज जाली तुमकां आतां दिसता. सो हे अशें पावसान ही फर्स्ट टायम अशी केस जाला अशें आमकां तरी नजरेक येता.
आमच्या सायडींतल्यान आनी गांवचे खूब जाण हांगासर जमलेले आसा, जाता तशी मदत आमी एट फर्स्ट इन्स्टंट करपाक सोदता. चर्च ही सगळी म्हटल्यार एक आमची सगळ्यांची प्रे करपाची गजाल आनी सगळे जाण हांगासर मोठ्या संख्येन जमता. फुडें अशे गजाली जावपाक नाका म्हणून हांगासर एक व्हडली रिटेनिंग वॉलाची व्हडली गरज आसा बेजिकली. सो आमी जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटा कडेन ती मदत मागता आनी आमच्या सायडींतल्यान जाता तितल्या बेगीन प्रोसेस करून रिटेनिंग वॉलाची खरंच गरज आसा. कित्याक तुमी जर हांगासर पळयलें जाल्यार फुडें आनी अशे इन्सिडंसीस जावं शकता. सो ते अवॉयड करपा खातीर जी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय ते आमी बेगींतल्या बेगीन घेतले. सकाळीं हांव उठून म्हाजे सोवांक पळयलें जाल्यार जायते गुन्हे पडलेले आसा पळोवपाक आनी 4 डॅमेज जाल्लो आसा आनी आख्खी शेड गेलो आसा गॅरेज. हांगा आमच्यो इगोर्जेच्यो वस्तू आसा लायक मिसाळ मारपाच्यो वस्तू आनी सम इम्पॉर्टंट थिंग्स त्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी फुडाराक कितें रिस्क आहा. पर्यटन खात्याचे जमनीर अतिक्रमण करूंक मेळचे ना. नुस्तेमारीची व्हडी दवरपाचे रजाव आसूं वा आनी कितेंय सरकारी जमनीर अतिक्रमण नाकाच म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. कळंगूट दर्या देगेवेल्या अतिक्रमणाचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट खात्यान कोर्टा मुखार दवरलो. अतिक्रमण काडूंक सरकार कितें करता तें सांगचें म्हूण कोर्टाचो प्रस्न. केस बुधवारा येता. म्हापशा सरकाराचो जनता दरबार सोंपता थंय आसा. लोकांचे कागाळीचेर सोमतीच एक्शन. म्हापसा पुलीस स्टेशना मुखार कितलो तेपूच आशिल्ल्या एक्सिडंटांतल्यो कावलाच्यो गाडयो पुलिसांनी हालयल्यो. ह्या गाडयांक लागून पार्किंगाक सुवात मेळना. आडखळ जाता म्हूण म्हापशेच्या जनता दरबारान लोकांनी मंत्री काब्राला मुखार कागाळ केल्ली. सोमतीच एक्शन. नमस्कार, आमी सध्या आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनार हांगासर आनी एक सकाळी जनता दरबार ही सभा जाली म्हापसा बोडगिनी हांगासर आनी तशेंच निलेश काब्राल हो मिनिस्टर हांगासर हाजीर आसलो आनी तशेंच तांकां एक क्वेश्चन केलो की म्हापसा पुलीस स्टेशनार ज्यो फुडल्यान गाडयो आसा त्यो क्लियर करच्यो म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी DYSP म्हापसा जिवा दलवी हांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की त्यो गाडयो फुडल्यान पुलीस स्टेशना फुडल्यान त्यो काडच्यो आनी सायडीक खंय तरी दवरच्यो म्हणून. त्याच निमतान म्हापसा DYSP हांगासर ताबडतोब एक्शन घेतलेली आसा आनी क्वीक डिसिजन घेवन तेंच्यांनी हांगासरल्यो आतां जितल्यो गाडयो आसल्यो तितल्यो काडलेल्यो आसा. पूण आतां जेन्ना कागाळ येयली तेन्ना आमी व्हेरीफाय केल्या उपरांत कळ्ळें की त्यो व्हेकल्स आसा पळय एक्सिडेंट व्हेकल आनी खूब म्हयने जाले ते रोडवरती कंडिशन आशिल्ल्यो. सो खऱ्यांनी ती पार्क केल्या उपरांत लोकांक पब्लिकांक जनतेक ती पार्क करपाक दुसरी गाडी मेळना आसली. सो नाव आमी थंयच्यो त्यो व्हेकल काडल्यो आनी जनतेच्या लोकां खातीर पब्लीक खातीर पार्क करपाक सुविधा जावपा खातीर त्यो गाडयो काडून आमी हांगा ज्यो स्क्रॅप अश्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो आमी भितर लायल्यो. टोटल 10 गाडयो काडल्यो आमी आनीक चड नाशिल्ल्यो 7-8 गाडयो आशिल्ल्यो त्यो आनी मोटरसायकल 2-3 आसा. अरावंड 10 व्हेकल्स काडल्यो आनी वी हॅव पार्क इट प्रॉपरली. इट वील बी सेफ ऑल्सो दॅट नोबडी वील टेक दीस व्हेकल आवट ऑन द स्पेअर पार्ट काडपाना किंवा टायर काडपा. इट वील बी सेफ इनसायड. प्लस लोकांक त्यो सुवात लोकांक पार्किंग करपाक मेळटल्यो. आमकां ही म्हायती गावल्या की त्यो 10 गाडयो आसल्यो ज्यो भायर एक्सिडंट गाडयो आसल्यो त्यो सायडीक तेंच्यांनी दवरल्या आनी फुडली हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन तेंची चालू आसा. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान नवसराज सलगांवकर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.